आता आमचे पहिले सत्राक एज्युकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडंट इंडिया स्वातंत्र्या उपरांत भारतान शिक्षण विशेष तरेन कोंकणी शिक्षण कोंकणी शिक्षणाच्या संदर्भाचेर हे आता एक पॅनल डिस्कशन आसा. हे आता चलोवन व्हरच्याक सूत्रसंचालक जावन आमगेलो श्री वेंकटेश एन बाळिगा आसा. वेंकटेश बाळिगा विश्व कोंकणी केंद्राचे नाहीतर सगळे कोंकणी ज्यो चळवळ आसा मंगळुरांतून ते सुरवात दाखून तो आशिल्लो मनीस आनी आमगे विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त जावन आशिल्लो उपाध्यक्ष मेरेन आशिल्लो तो. आयची ही सत्र तो चलोवन व्हरता. मान्य श्री वेंकटेश बाळिगा तुमकां हांगा हांव हे चलोवन व्हरच्याक आपयता. स्वातंत्र्योत्तर भारतांत शिक्षणाची परिस्थिती तंतोय मुख्य जावन कोंकणी भाशे खातीर कसं पुरो काम जाला आनी कसं जावचें आसा ह्या विशयार आमगेले थोडे मेधावी लोक आमी आपयल्यांची तांणी तांगेलो अनुभव हांगा वांटून घेवचे आसा. खंयची एक भास अभिवृद्धी जावका जावं व्हरका जाल्यार ती बरोवन वाचका म्हळ्यार एक भाशाशास्त्र सांगताची. त्या निमित्त शिक्षणाचे प्रामुख्यता तितली मुख्य आसा एक भाशेक. आता सुरवेक हांव आयचे मॉडरेटर आनी आयचे सूत्रसंचालक ह्या सत्राचे श्री अशोक कामत हांकां वेदिकेक आपयता. तांगेलो ಒಟ್ಟು पॅनलिस्ट जावन गोंय दाखून प्रकाश नायक, आमगेले मंगळूरचे प्रशांत शेट, नागराज खारवी, सरस्वती प्रभू, पांडुरंग नायक आनी फ्लोरा कॅस्टेलिनो हांणी आयल्यांची हांणी वेदिकेक येवका. आयचे पॅनलिस्टाले परिचय करूंक म्हाका खूब संतोश जाता. तांतूय मुख्य जावन श्री अशोक कामत आयचे मॉडरेटर. हांणी आमकां वळख आशिल्ले मनीस जाल्यार तांगेलो बायोडेटा वाचल्यार म्हाका कळ्ळें आनी कितले व्हड मनीस म्हूण. कित्याक म्हळ्यार हांणी BSc कोरून उपरांत B.Ed, M.Ed, M.A. कन्नडा मागीर PhD केलेले मनीस जावन आसा की. त्या मात न्ही भारत सरकाराच्या कॅबिनेट सेक्रेटरिएटांत 10 वर्सां अस्साम, गुजरात आनी न्यू दिल्लीच्या विशयार तांणी काम केलेलें आसा. हें एक व्हड काम म्हूण म्हाका दिसता. गव्हर्मेंट हायस्कूल ब्रह्मावर हांगा हेडमास्टर जावन 4 वर्सां. वळकाड उडुपी गव्हर्मेंट हायस्कूल हांगा 8 वर्सां. DDPI उडुपी हांगा एज्युकेशन ऑफिसर जावन. गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन मँगलोर हांगा लेक्चरर जावन. ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर कुंदापूर जावन हांणी सेवा दिल्या. हांकां बेस्ट टीचर अवॉर्ड मेळ्ळा, स्टेट टीचर अवॉर्ड मेळ्ळा, नॅशनल मेंबर ऑफ कर्नाटका सेकंडरी एज्युकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड जावन हांणी सेवा दिलेलो आसा. स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन फॉर कर्नाटका स्कूल क्वालिटी असेसमेंट ऑर्गनायझेशन, कमिटी मेंबर फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कर्नाटका पब्लिक स्कूल बेंगळूरू, हेडमास्टर गव्हर्मेंट हायस्कूल ओळकाडू आसतना हांणी राष्ट्रीय प्रशस्ती हांकां फावो जाले. ह्या जावन आसाचे आयचे आमगेले मॉडरेटर श्री अशोक कामत. मुखा वयले पॅनलिस्ट जावन आसाचे S. प्रशांत शेट आनी एक तरणाटे दैवज्ञ सौरभा म्हणले एक पत्रिकेचे संपादक जावन मागशीचे 23 वर्स दाखून सेव दिवन आसाचे. दैवज्ञ युवक मंडळी, दैवज्ञ ब्राह्मण संघ हाजे कार्यदर्शी, उपकार्यदर्शी, दैवज्ञ ब्राह्मण मठ श्री क्षेत्र कर्की हांगा सल्ला समितीचे सदस्य अशें मस्त सेवा हांणी दिलेलो आसा. हांकां पुस्तक वाचचें आनी वाचचें हो एक व्हड अभ्यास जावन आसा. प्रस्तुत हांणी दैवज्ञ क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांगा पिग्मी कलेक्टर जावन आसाची आनी हांगेलेच जावन आशिल्ल्या श्री कामाक्षी ज्वेलर्स हांतू हांणी वांटेली जावन आसाची. हांणी कोंकणी
विशयारी आनी तांतूय मुख्य जावन कोंकणी शिक्षणा विशयारी तत्तावळे आमगेले खंयचे कार्यक्रमांत हेडटाची आनी तांगेले एक अनुभव वांटून घेताची तांणी आज हांगायल्यांची मुखावेल पॅनलिस्ट जावन आसा 18 वर्स दाखून ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಂತೂ ಸೇವೆ ದಿವನಸ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಹಂಗ ಸೇವೆ ದಿವನಸ್ತು ಆಮ್ಗೆಲ ನಾಗರಾಜ್ ಖಾರ್ವಿ ಹನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಂತ पोवचे म्हळ्यार स्विमींग आंतोय मस्त दाखलो केल्लेले जावन आसाचे 2020 इस्वींतू तण्णीर बावींतू अरबी समुद्रांत पद्मासन घालून पाय्याक सरपळे बांदून व्यवसाय एगेन्स्ट स्विम करून 1 किलोमीटर दूर 25 मिनिट भितर हांणी जिखील आसा तांकां इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तांतू स्थान मेळ्ळां तांणी एक शिक्षक जावन शिक्षणाची परिस्थिती आनी तशी कोंकणी खातीर कसल करीत त्या विशयाची आमकां वांटून घेता आसाची तांकां हांव स्वागत करता. मुखावेल पॅनलिस्ट डॉक्टर पांडुरंग नायक हांणी येळ्ळारे विलेज कारकळचे हांगाची जावन आसाची हांणी रिटायर्ड प्रांशुपाल वय ग्रॅज्युएशन M.Com अंतू हांणी केला पोस्ट ग्रॅज्युएशन 3rd रँक फाव केला तेन्ना मँगलोर युनिवर्सिटीन मँगलोर युनिवर्सिटी दाखूनची हांणी कॉर्पोरेट मर्जर्स अँड एक्विजिशन्स इन इंडिया म्हळ्यार विशयारी PhD सुद्दां केल्ली आसा. हांणी आजी आमगेलो तांगेलो अनुभव वांटून घेताची. मुखार वयले पॅनलिस्ट जावन आसाची फ्लोरा कॅस्टेलिनो हांणी आमकां पुरा गोत आशिल्लें म्हणके आमगेल्या ह्या परिसरांत कोंकणी शिक्षणा खातीर मस्त काम केलेलें आसा. सेंट एलोशियस कॉलेजांतू डीम्ड युनिवर्सिटी हांगा कोंकणी विभागाचे मुख्यस्थ जावन आसाची. हांणी कन्नडान आनी कोंकणी दोनी भाशेंतू MA केलेलें आसा. MSW अंतू कावन्सिलींग कोंकणी क्षेत्रांत मागचे 30 वर्स दाखून हांणी खूब सेव दिल्या तांतूय मुख्य जावन शिक्षण क्षेत्रांत एलोशियस कॉलेजाचे कोंकणी संघाचे अध्यक्ष जावन आसाची. कोंकणी म्हळ्यार सेंट एलोशियस कॉलेजाचे एक कोर्स आसा इंटरनेटारीची सर्टिफिकेट कोर्स तांणी कोंकणी भाशे विशय दिताची. म्हाका इता करचे अवकाश मेळ्ळो. फ्लोरा बाय ताजे संचालक जावन आसा. ही जावन आसा आमगेली आयची मुखावेली पॅनलिस्ट. आतां मुख्य जावन गोंयचे शिक्षण क्षेत्रा विशयारी आमकां म्हायती दिवच्याक आयल्यांची श्री प्रकाश नायक हांणी हांकां विश्व कोंकणी केंद्राचे ह्या वर्साचे पोएट्रीचे एवॉर्ड तांकां फावो जाला. हांणी BA बॉम्बे युनिवर्सिटी दाखून केला. एक रिटायर्ड टिचर जावन आसाची. लिटररी तांगेले पोएट्री परत तांणी 1979 दाखून सुरू केलेलें. हांकां खुबशे एवॉर्ड्स प्रशस्त्यो मेळ्ळ्या. हांणी सबार पुस्तकां प्रकट केल्यांची चैतर कस्तुरंग मोडकूळ प्रोजांतू अस्तुरी शिमे बायले मळब अशें खूब पुस्तक रचन केला. तशी कोंकणी भाशा मंडळ हाजे प्रशस्ती VM सलगांवकर एवॉर्ड हांकां मेळ्ळा. आनी साबारितले परिशदेंतू आनी समारंभांतू हांगेले पोएट्री वाचन केलेलें आसा. हांणी जावन आसाची आमगेले प्रकाश D नायक गोवा हांणी गोंयचे संदर्भारी कोंकणी शिक्षण ह्या स्वातंत्र्योत्तर कोंकणी शिक्षणाची परिस्थिती आमगेले मुखार दवर आसाची. हय सरस्वती प्रभुल विशय सांगा न्ही जाल्यार व्हड चूक जाता. ही मागची 23 वर्स दाखून केरळांत कोंकणी शिक्षण क्षेत्रांत सेव दिवन आसा. आश्चर्याचो विशय म्हळ्यार थंय 2 स्कुलांत केरळ सरकाराचे मान्यते घेवन कोंकणी शिकयता आसाचे म्हणून तिणें म्हाका आज कळयलें. तो एक व्हड विशय आसा. तिगेलो आवसूय तेच स्कुलांत कोंकणी शिकयत आशिल्ली. मागीर हिणें कोंकणी प्रचार सभा तांगेले कोर्स कोरून तांगेले हांगा तदनंतर कोंकणी शिक्षण क्षेत्राक देवली. तिगेले विशेष अनुभव ती आज हांगा वांटून घेवचे आसा. तिका हांव स्वागत करता. आनी मुखारी आयचे ह्या सत्राचे संचालक श्री अशोक कामत हांणी मुखार सून व्हरका म्हणून
विनंती करतो. सकनक नमस्कार. एक पॅनल डिस्कशन हंग जाता ह्या क्षेत्रांत काम केलेले भरती जन तांगेल अनुभव सांगता ती ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣ ಆಮ್ಮಿ ಸಕಡ್ ಪೊಳೋಚೆ ಬಸ್ಲಿಂತಿ ಐಕುಚೆ ಬಸ್ಲಿಂತಿ ತನ್ನಿ ಸಮೇತ ಹಂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತೂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಚಕ ಕಡೇರೇಕ अर्ध गंटे तिथला अवकाश दिवेत म्हणून हांव लेखता. प्रथम दावन शिक्षण त्या एक अफिशियल दावन फॉर्मल दावन स्कूलांत आमी कसन घेता ती शाळांत त्या शिक्षणाचे बेसिक्स कसन आसा खंयचे आमी श्रेष्ठ शिक्षण दाव एक क्वालिटी एज्युकेशन म्हणून म्हणता ती ताजे ಬಗ್ಗೆ एक थोडे वेळ आमी डिस्कशन करता ती. नंतर हे भाषा शिक्षण अंतू कोंकणी शिकोवचे विशय अंतू आमगेले देशांत जाल्लेले प्रगती गोवांत कशें आसा केरळांत कशें आसा कर्नाटकांत कशे रिती प्रयत्न सकट जाला म्हणून त्या मुखारसून आमी व्हरतका जाल्यार कितलो एक प्रयत्न आमगेले तर्फेन जावका जाता आमी ते वाडोवन व्हरचे कशें काम कोरयता म्हणचे ಬಗ್ಗೆ समेत आमी डिस्कशन करतात. सो एक ऐतिहासिक संदर्भरी ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ आमी थिंक करतना एक फॉर्मल एज्युकेशन येताना भारत अंतू ताजे फुडें आशिल्ली गुरुकुल पद्दती आसचे पुरो जावं मद्रसा आसचे पुरो विंगड विंगड रितीर आशिल्ले एक ब्रिटीश इनोवेशन नंतर स्कूलिंग आमी अडॉप्ट जाली युरोपियन इनोवेशन वी कॅन कॉल. सो तशें एक आसतना हांगा स्कूलिंग इंग्लीश मिडियम अंतू जावका म्हूण सुरू जालें. बट लोकली पळयतना ना तांगेले भाशेन शिकोवचे चांग म्हणून आयिल्लो मागीर कन्नडाक एक विशेष जावन आशिल्लो वत्तो ह्या भागांत मेळ्ळो. तुळू आशिल्लें कोंकणी आशिल्लें बट स्कूलांत शिकोवचे कन्नड सम म्हणून निर्णय जाले तशीच ते शिकता आयन. सो भरतीजन कोंकणी हिस्टॉरियन्स जावं कोंकणी ಬಗ್ಗೆ भरती ಗೊತ್ತशिन समेत कन्नडांत कवी जावन आशिल्ली ह्या मंगळूर क्षेत्रांत आमी पळोवचेक मेळटा. सो त्या दृश्टीन हाँ फर्स्ट कॉलेज प्रोफेसर मला तकून सुरू करत आम्ही. सो कशी तुम्ही लेखतात एक भाषे आणि शिक्षण ते ओवर द इयर्स कशी डेव्हलप जावन आयला म्हणजे ಬಗ್ಗೆ तुमगे लायक एज्युकेशन नसताना ಬಹುಶಃ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ नाही. ಇದರ खैल देशांत मस्त विद्याभ्यास आसा ಅಥವಾ एज्युकेशन फील्डात मस्त जण आसा थंय मस्त अभिवृद्धी जाला आसा. उदाहरणेस आमच्या हित इंडियांत हायर एज्युकेशन अंत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ते जस्ट 27% म्हणतना उरलेले 73% ते हायर एज्युकेशन नाही. तसंच प्रायमरी तो हायर एज्युकेशन सेकंडरी एज्युकेशन बघितलं तर ते अराउंड 70% असे आता. इट मे नॉट बी एक्झॅक्ट 70% म्हणताना स्टील 30% ते आनीक एज्युकेशन असून भायर आसा. सो एज्युकेशन अंत अभिवृद्धी झाला देश पुरा भारी लायक साधने केलसानी तसवूनच आमच्या भारतांतू मस्त मस्त एज्युकेशन देवला सांगान राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 त्यात आयलसा ते इम्प्लिमेंट झाला हायर एज्युकेशन भारतांत. बट आता नवे गव्हर्मेंट आयिल्ले ते पाटी काडून आता स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी हाडलासानी इतले सांगले मला संतोष पावता. थँक्यू. What is education? How we can have an effective or quality education impact? मुझे प्रकार शिक्षण आम्ही केन्नाय जोड घेवचे सदांच आम्ही शिकता कित्याक आमला डेली आम्ही एक ना एका विशयाचेर शिकून आसा आमचे ते जल्मातावन आमी शिकून आसा आनी शिकून आसतले मुखार एज्युकेशन आमचे आमी आनीक एक्वायर करूंक. स्टील आय एम फिलींग दॅट म्हाका तेंच की हांव आनीक खंय म्हजे कडेन लॅकिंग आसा. I have to acquire some more education. शिकले आमकां आनी कितें ताण काय म्हणटात बागान आनी कितें जाय ओड येता ताची आनी कितें शिका जाय आनी कितें शिका जाय कितेंय आमचे कडेन उणेंपण आसा. देखून हांवें एज्युकेशन म्हणजे आमी तेंच घाल मानदंड ताका एक घाल ना ते बंद करचे बदलाक आमी वी हॅव टू कंटिन्यू द एज्युकेशन म्हणजे तो दिसता. व्हेरी गुड. लाईफ लॉंग लर्निंग म्हणून म्हणता ती एक शाळा शिक्षण आणि जीवन शिक्षण. सो शाळा शिक्षण अंतू डिग्री मेळचे पुरो जाल्यार जीवन शिक्षण अंतू आमी एक चांग व्यक्ती जावन रूप जावचे एक अवकाश दत्ता म्हणचे एक विषय. तसले एक शिक्षणा ಬಗ್ಗೆ गोवा तकून आयिल्लो मम्माने. आता स्वातंत्र्योत्तर जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो. पूण 1947 उपरांत 14 वर्सांनी गोंय स्वतंत्र जालें.
म्हणजे 1961 19 डिसेंबर 1961 म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातूच अशें न्ही, सगळ्या क्षेत्रांनी गोंय हें 14 वर्सां फाटीं आशिल्लें. आनी 14 वर्सां फाटीं आशिल्ल्यान आव्हान आशिल्लें. शिक्षण क्षेत्रातूच अशें न्ही, साहित्य क्षेत्रात आव्हान आशिल्लें, सगळ्याच आव्हानां आशिल्लीं. आनी ती आव्हानां पेलीत गोंय मुखार आयलें. म्हाका आयचो समारोह पळोवन म्हाका दिसलें मंगळूर एक तर गोंयांत घालपाचें ना जाल्यार गोंय तरी मंगळुरांत घालपाचें. कारण इतलें सुंदर तरेन हें आयोजन केलां. सांगपाचें म्हटल्यार 1961 गोंय स्वतंत्र जातकच खरें म्हटल्यार पयले मुख्यमंत्री जे जाले भाऊसाहेब बांदोडकार, तांणी सगळ्याक मुळाव्यो शाळा ज्यो आसा त्यो मराठींतल्यान सुरू केल्यो. तें खरें म्हणशालें आमचें एक तें रॉंग डिसिजन आशिल्लें तांचें. कारण मुळाव्यो शाळा ह्यो त्या त्या राज्यांतल्या लोकल भाशेंतल्यान सुरू जावपाच्यो, पूण त्यो जाल्यो ना. ताका कांय संदर्भ आशिल्ले आसूं येता किंवा त्या वेळीचो ती परिस्थिती आसूं येता किंवा आमचे पोर्तुगीज काळांत सुद्दां जी मराठी भजनां किर्तनां जातालीं तातूंतल्यान तांकां दिसलां आसूं येता की फुडें मराठीच शिक्षण जावचें म्हणून. आनी तातूंतल्यान मराठी शाळा जेन्ना प्रायमरी किंवा मुळाव्यो शाळा सुरू जाल्यो त्या वेळार तो मराठीचो ओघ सुरू जालो. आनी मराठीचो ओघ सुरू जाल्ल्यान कोंकणी कडेन तांचें आनी त्या सरकाराचें दुर्लक्ष जालें अशें म्हजें मत शिक्षणा कडेन. पूण आयजूय आमी जाय तितले समाधानी ना कोंकणी शिक्षणाच्या संदर्भात. कारण कोंकणी शिक्षण हे PG पासून आमच्या KG पासून PG मेरेन पावलां, पूण लिमिटेड थराचेर आसा. खरें म्हणल्यार गोंयची राजभास ही कोंकणी आनी गोंयची राजभास कोंकणी जाल्ल्यान राजभाशेंतल्यान शिक्षण हें मुळावें धोरण आसूंक जाय सरकाराचें. आतां तें NEPंतल्यान जाता. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी 2020 सुरू जाल्या तातूंतल्यान तें जावपाचें आसा अशें म्हणटात. अजुनूय तें सुरू जावना 24 जाले तरी. अशें खंतीन म्हणचें पडटा म्हाका. कारण कित्याक की 2020 ते 24 4 वर्सांचो काळ गेलो ऑलरेडी. अजून आमच्या शिक्षणाच्या कोंकणी शिक्षणाच्या संदर्भात तशें पावल उबारूंक ना. आतां भाशा संचालनालय जें आसा गोंयचें तें त्या संदर्भात काम चालू केलां तांणी की टर्मिनॉलॉजी कोंकणींत हाडपाची. टर्मिनॉलॉजी म्हणजे मेडिकल टर्मिनॉलॉजी, लिगल टर्मिनॉलॉजी ह्यो कोंकणींत हाडपाच्यो, पूण त्यो मागीर शिक्षणांत वापरपाच्यो. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात किंवा अंतर्गत त्यो वापरपाच्यो अशें एक धोरण आसा. हांव सांगता इतल्याच खातीर की शिक्षकाय कडेन खुबश्यो गजाली आसा. आमकां जर कोंकणी शिक्षण फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार शिक्षकाची भुमिका खूब म्हत्वाची आसा शिक्षणांत आयच्या. आयज म्हाका अशें दिसता की गोंयची राजभास कोंकणी जाल्या पूण शिक्षण कोंकणींत जावना. कोंकणी शिक्षण जावपाची गरज आसा. त्या खातीर फाटले परिशदेंत सुद्दां हांवें मागलें की दुसरी भास जी आसा ती कोंकणी जावची. फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश ओके बरें आसा किंवा ती सुद्दां जावंक जाय. कर्नाटकांत म्हाका दिसता कन्नड आसा पयली कन्नड आसा. आमच्या गोंयांत पयली आसा इंग्लीश, दुसरी आसा हिंदी आनी जाय जाल्यार कोंकणी घेवपाची ऑप्शनल. म्हणटकच तें जायनासतना दुसरी भास जर कोंकणी केली आसत जाल्यार कंपल्सरी जातली. देशांतल्या खंयच्याय भागांतल्यान जर थंय कोंकणी भुरगो आयलो म्हणजे राजस्थानी सुद्दां भुरगो आयलो जाल्यार ताणें कोंकणी घेवंक जाय अशें जावंक जाय अशें म्हणजे हें आसा. देव बरें करूं. एक राजभाशा जाल्ली राज्याला एक प्रोत्साह भाशेक मेळ्ळेरी तें इम्प्रूव जाता. खंयचे राज्य फुडें इतिहासांत आमी गेल्लेरी राज्यान एक भाशे वयर मोग दवरून घेवन त्या भाशी थंय वाडयली म्हूण आमी आयकता ती. सो हांगा राजभाशा जाल्ले जाल्यार ती जनभाश जावका जनाचें एक आंदोलन जाल्लेर मात्र तें राज्याक समेत एक रिती प्रोत्साह मेळटलो म्हूण म्हाका दिसता. त्या विशयांत आमकां दिसता केरळांत तो टिचर शिकयता आसा ती 4-5 क्लासाक समेत शिकयता आसा म्हूण म्हणटा आसा. म्हळ्यार आमी केरळांत कोंकणी शिक्षणा बद्दल तितलो आयकून ना तशी न्ही ती. सो तें एक इंट्रस्टिंग विशय म्हूण म्हाका दिसता. तुमगेलो एक अभिप्राय ह्या विशयांचो. सर्वांक नमस्कार. केरळांत आतां हांव LP हितून शिकयता म्हळ्यार एका साकून 4थें मेरेन शिकयता. तें कशें म्हाका 1966 साकून
स्टार्ट जाल्लेलें 1968 केरला गव्हर्मेंटान सगळ्यांची पोस्ट सँक्शन जावन न्हू स्कुलांतू सिक्कोमचार आमगेले गोसरी प्रांतां सिकयता थंगा तिरुमल देवसम कीड 2 स्कूल आसाय TDLP TDGLP हे 2 स्कुलांतू पोस्ट सँक्शन जावन थंगा तमी सिक्कोमचा प्रारंभ केलो. आतां सुमार फुडें बोर्न चिरडूम आसा न्ही कळटा आमकां प्रायवेट पब्लीक सगळें जाम जाल्ले उपरांत एका चिरडूमाक उणाव येयलो आसा ते कारणात चिरडूमाक तितलेंशे उण जेन्ना आसाय जाल्यार सिक्कूक छान तान आसा चिरडूमान जाल्यार मलगड्यान जाल्यार मागीर एक हें कसल मागीर जाल्यार कोंकणी तर मागीर फुडें आमकां केरळांतू समज सांगना फुडें आमकां फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश मिडियम जाल्यार इंग्लीश आसा मलयाळम आसा तें जावन एडिशनल लँग्वेज जावन तो कोंकणी शिक्षणाक प्रारंभ केला. तर ते सगळं एक आमकां मुखार वचूं का म्हूण सांगिल्लें एक आसा जाल्यार पेरंट्सान जाल्यार तशी एक शिकोवंका म्हणून हें आसा. ते नंतर एक वेगळो एक विशय येता मागीर जाल्यार आमकां हें सगळं आमी घर कडेन उलोवचें तर हें शिकूंक हांवें म्हणून एक प्रश्न येयलो ना अंतू येता आसा. तर आमकां हें सगळं कळटा न्ही हाजे पासावत आमी शिकूंक हांवें ते आवश्यक सगळें आमकां सगळ्यांक कळटा म्हणून एक प्रश्न येता आसा जाल्यार सगळ्या कडेन शंकरूपारी शिकून वता येसय जाल्यार हें म्हणल्यार 2 स्कूल मात्र आसा आमकां ताजे मुखार वचपाक प्रयत्न करता येसय सगळें जायना जमच्या प्रयत्न करता येसय. धन्यवाद. कितले जन शिकता ती म्हणचे वयरी टिचरीक समेत एक मोटिवेशन मेळटा म्हळ्यार ओनली इन 2 स्कूल्स कोंकणी आसा म्हणचे एक रितीरी पळयल्यार हाफ बॉटल इज हाफ कॅन इज फूल हय तशी ते चेड जावका म्हण टीचर म्हणत आसा. तशींच अनेक टीचर मुल्लकाड स्कूलांत आसा नागराज खारवी सर तांणी शिक्षणा बद्दल विशेष दावन हांगा मंगळूरांतू आसपास अंतू कोंकणी शिक्षण दावयता अशी जनरल दावन समेत दावयता. तुम्ही कशी ताजे ಬಗ್ಗೆ अभिप्राय? आता तेणी पुरा सांगले अशीच कोंकणी पठ्य अथवा कोंकणी शिक्षण हे पुरो जायत आसतना मागेले कसलो अभिप्राय म्हळ्यार हांवें आतां सांगलें न्ही 40 दुसरे जाती आसा ते 40 जातीचे दुसरे तिंगेले संस्कार आसा संप्रदाय आसा तिंगेले रीत रिवाज ते पुरो दुसरे आसा ते साध्य जाल्यार तिंतूले एक 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 2 वर्सां एकरा 1 वर्सा एकरा रिवायज करतना ते तिंगेले एक घालून पाठ्यपुस्तक रिच करूचे. आमगे गांवांत एक मालगड मनीस कोण आसा तांकां बाय पडटात आसले पुर्ती तेणी ते सांगान आमी नाचान पुराय करता आसले. आतांचे जनरेशन कसं जाला मार पठ्यकन बरोवन ते सांगतात आनी तितले उगडास ते परत उण जायत गेला म्हळ्यार ते नाश जायत आसा म्हणून. मागीर आमगेले कम्युनिटी मासळी मारतना तांकां रिदमिकली ते रोप ताणता आसतना अथवा हें वल्ल घालता आसतना वाड वचता आसतना येत आसतना ते केलो रिदमिकली पद्य सांगता. ते पद्य सांगतना तिंतू कोंकणीचे केलो येता. आमगेले ते आमी तांकां कोंकणी कारवी मरवंते सायड उपुंदा बैंदूर सायड कर्नाटक कारवी आसा तिंगेले कन्नड आमगेले कोंकणी. हांव केलो पटी कंपेर करून पळयता तेणी सांगचे हें वड्यार वयतना सांगचे पद्य दुसरे आसा आमगेले कोंकणी भाशेचे पद्य म्हळ्यार आमगेले एक स्पेशल एक कोंकणी म्हणजे एक जे पद्य हें ते पुरो आसा न्ही तेजे ते कोण आमगेले दुसरे पुरो कोंकणी उलयता आसा तांकां कळकाय आसल्यार ते आमगे पट्ट्यात येवंक आमगेले मात आतां कुडबी तेणी होळी टायमार तिंगेले हें नाच्चे पुरो आसा तिंत तेणी पद्य सॉंग सांगता. पुरो कोंकणीचे संप्रदाय हें पुरो एक कडेन मेळ्ळ्यार ते लायक एक शिक्षणाचें एक हें जाता. धन्यवाद. व्हेरी नायस. एक रिच हेरिटेज आसा ते रेकॉर्ड जावका ते रेकॉर्ड मे बी इन पुस्तका रुपारी जावचे पुरो अशी तांणी सांगिल्लें तशी रेकॉर्ड करून समेत तशें पुरो तेदन आमी मुखारसून व्हरूंक सहाय जाता म्हण न्ही. शेट माम आमगेले ह्या विशयान शिक्षण म्हळ्यार आज प्रत्येक अत्यागत्य जावन आसा. एक मनुष्य परिपूर्ण जावपाक जाल्यार शिक्षण ताका मस्त अगत्य आसता.
फुडें मालगडे पुरो कशें म्हळ्यार तांगेले अनुभवाचें तांकां शिक्षण आशिल्लें. आतां आमी कितलेय शिकून वच पुरो, कितले डिग्री घेवन वच पुरो जाल्यार तांगेले मालगडे आमगेले मालगड्या अनुभवा मुखारी आमगेलें आतां शिक्षण तितलें मोल ना म्हणून म्हगेले अभिप्राय. आतां शिक्षण कशें म्हळ्यार एक उद्योग, समाजा भितर प्रतिश्ठे हाचे खातीर मात्र आमी शिकताचे. आमगेले कोंकणी फुडें घर घरची भास जावन आशिल्लें जाल्यार आज आमगेले कोंकणी भास घर घर भास हितून एक शैक्षणीक भास जावन एक उन्नतीकरण जाल्ला. ते विशयार हांव भोव मस्त खुशी पावता. ताका आमगेले घर घर भास जावन अशें कोंकणी एक उन्नत शिक्षणताय एक मान्यता मेळचे कारण करता जाल्यार गोंयचे जावं, कर्नाटकाचे जावं, केरळाचे पुरा शिक्षण पुरा कोंकणी संघ संस्थेचे कोण मानस्त अध्यक्ष आनी पुरा आसा की मस्त कोण वस्तू वावंट काडला की तांकां हांव नतमस्तक प्रणाम करता. इतले विचार सांगचे इश्ट पावता. सगळ सहजन पॅनलिस्टना तांगेले अभिप्राय शिक्षण म्हळ्यार कसं न्ही आमी शिक्षणांत भाशे शिकवण कशी करोवक जाता त्या विशयान सांगतना आतां नवे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बग्गे म्हणलें तांत एक आमकां सकड एक ब्राईट सिल्वर लायन कसन दिसता म्हळ्यार a child can learn 5 languages if a proper atmosphere is created. Child has a capacity to learn 5 languages म्हणता NEP. प्रशांत शेठ म्हणाल तो इंग्लिश भाशेचे प्रभाव पडला त्या निमित्त आमगेली भास भागता. कशी भागता, कित्याक भागता, ताजे एविडन्स कसले ना हे हांव तेंच म्हणेन म्हळ्यार अन्नदा भाशे इंग्लीश म्हण जाल्यार आमगे चड इंग्लिशान शिकले रे ताका ऑपॉर्च्युनिटीज चड आसा म्हणचे एक भावना पुरा मानताच. मस्त पार्टी कशी असले म्हळ्यार आतां मागेली अम्मा ती उलयतना इंग्लीश पद ताका कसल गुतना मागेली अम्माक तेणे उलयतना कोंकणी कितले म्हळ्यार पुरा एक वाक्य सांगल्यार त्या वाक्यात पुरा कोंकणी पदाचेर वता आसले. आत्ते तलेमार कशें जाला म्हळ्यार एक वाक्यात 5 पद इंग्लिशीचे ते बरी कोंकणीचे एक न्ही प्रॉब्लम. ते प्रॉब्लम पुरा ते कन्नड, तुळू, कोंकणी पुरा भाशेत मिक्स चड जाला. आमगेले आकाशवाणीत हे FM रेडिओ पळयला तिंत तशें मिक्स लँग्वेज भास ना. आमी पळयल्या कितलेशेच लोक आतां इंग्लीश शिकून फुडें गेल्यात. त्या वेळार मराठींतल्यान शिकून मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर जाल्ले लोक आमी पळयल्यांनी, डॉक्टर्स जाल्ले लोक पळयल्यांनी, इंजिनियर्स जाल्ले लोक पळयल्यांनी. आतां स्वातंत्र्योत्तर भारतान 60 वर्सां यत्न केलें कर्नाटक सरकारान. पूण आतां कन्नड मिडियम शाळेंतून इंग्लीश माध्यम इंट्रोड्यूस केलां. हय की नाही म्हणजे घेता सर नाही आमी म्हणटात न्ही की इंग्लिशींतल्यान फ्युचर आसा किंवा हे सगळे प्रश्न येता. आवय खंयची भास सगळ्यान सर्वश्रेष्ठ अशें विचारीत जाल्यार कोण सांगूंक शकता. आमी म्हणटा की इंग्लीश, पूण म्हाका दिसता की सगळ्यांत व्हडली सर्वश्रेष्ठ भास ही आपली स्वताची आवय भास. ती सगळ्यांत सर्वश्रेष्ठ. म्हणजे आतां म्हजी जर कोंकणी जाल्यार म्हज्या खातीर ती सर्वश्रेष्ठ. पूण प्रत्येक आवय भास जर बेजांतल्यान स्ट्रॉंग जायत जाल्यार आमी इंग्लिशी मेरेन सहजपणान पावूंक शकता अशें म्हाका दिसता. कारण तुमी खंयचेंय फिल्ड पळया, ते मागीर क्रिकेट आसूं, आर्ट फिल्ड आसूं, हे लोक तशे आतांच्या काळान हे लोक खूब शिकतात. पूण पयलींच्या काळान तशें नाशिल्लें. सचिना सारकिलो 10वी करून आयिल्लो, विराट कोहली सारकिलो 12वी करून आयला. मागीर हे इतले फ्लुएंट इंग्लीश कशें उलयता प्रेस कॉन्फरन्साक किंवा बाकीच्या आंतरराष्ट्रीय ख्याती मेरेन ते स्वताक कशें एक्सप्रेस करतात. ते मागीर आर्ट फिल्डांतले खंयच्याय फिल्डांतलो मनीस. म्हाका दिसता भाशे पलतडी मनीस परिस्थितींतल्यान शिकता. आनी आवय भास आनी परिस्थिती ही जेन्ना आमी भुरग्यांक किंवा खंयच्याय मनशाक दाखोवन दितले तो त्या परिस्थितींतल्यान आवय भास आनी सगळ्यो गजाली शिकतलो ज्यो संवसारांत ताका फुडें व्हरूंक शकता. तो स्वताची वाट परिस्थितींतल्यान निर्माण करतलो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आत्मविश्वास ते मुख्य. म्हाका दिसता की
सरान प्रकाश सरान सुंदर वर्णन केला गोंयच्या शिक्षणाचे. फक्त एक 2 मिनटां हांव घेता की जो कस्तुरी मामान विशय काडला की इंग्लीश मिडियम आणि कोंकणी मिडियम, कित्याक आमी इंग्लीश मिडियमा कडेन चड आकर्शीत जातात. अक्षयान खूब बरें सुंदर सांगलां त्या विशयाचेर. 1961 जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान प्रकाश सरान सांगलां त्या प्रमाणे मराठी मिडियम स्कूल स्टार्ट केली. खरें म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्या वेळाचेर एक झा कमिशन अपॉयंट केल्लें गोंयाक, आनी झा कमिशनान क्लियर हें केल्लें रिपोर्ट दिल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की गोंया भितर कोंकणी मिडियमांतल्यान देवनागरी स्क्रिप्टी भितर शिक्षण स्टार्ट करचें म्हणून. जवळ 127 स्कुलां इंग्लीश मिडियमांतल्यान रातयांत कोंकणी आमची कोंकणी मिडियमांतल्यान रातयांत इंग्लीश मिडियम जाली, आनी जवळ 25,000 वयल्यान स्ट्रेंथ आशिल्ली ती जवळ 4-5 हजारांचेर आयली. सो म्हाका दिसता इट इज द क्वालिटी दॅट मॅटर्स, दर्जो. सो आमी दर्जेदार शिक्षण जर दिलें, साधन सुविधा दिल्यो, भुरग्यांक जाय आशिल्लें लिटरेचर जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी कोंकणी माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांची संख्या पटसंख्या वाडोवपाक शकतले. एक भाषे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जावका जाल्यार सो तें मस्त इवॉल्व जावका जाता. फॉर एग्जाम्पल स्वातंत्र्या फुडें हेलिकॉप्टर नाशिल्ले, एरोप्लेन नाशिल्ले, मेकॅनिकल इंजिनियरींग म्हूण फील्ड नाशिल्लें, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मागीर आयिल्ले ते. आतां आमी हांगा शक्तीनगरांत ते कोंकणी गांव म्हूण केला, आतां आमी कोंकणी युनिवर्सिटी म्हूण केल्यार आमगेले एज्युकेशन करिक्युलम केल्यार आनी जेन्ना आमी कंडिशन घाल्यार आमी तुमकां कोर्स दितात, बट तुमगेलें कंडिशन कसं म्हळ्यार कोंकणी शिकतात. 2013 की 2014 वर्सा केरला गव्हर्नमेंटान 5th की 6th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड कोंकणी शिकोवच्याक एज एन ऑप्शनल लँग्वेज. हिंदी असं नाही, हिंदी अलॉंग विथ हिंदी और हिंदी सोडून म्हणून सांगून एक ऑप्शनल लँग्वेजान शिकोवच्याक आशिल्लें केरला गव्हर्नमेंटाचे ऑर्डर आसा. आनी त्या खातीर आशिल्लें म्हाका दिसता 6th 7th 8th तीन क्लासा खातीर 3 स्टँडर्ड्सा खातीर जे आशिल्लें सिलेबसय तयार जालेलें आसा. बट प्रॉब्लम खंय सुन येयल्या, पॅरंट्सां कडल्यान प्रॉब्लम येयल्या, टिचर्सां कडल्यान प्रॉब्लम येयल्या, मॅनेजमेंट्सा कडल्यान प्रॉब्लम येयल्या. वाय मॅनेजमेंट? बिकॉज टिचर्सांनी कांय जाणांचें ऑब्जेक्शन आसा, तांगेले जॉब सेक्युरिटी वतली म्हणून. सपोज कोंकणी इंट्रोड्यूस केल्ली, संस्कृत ऑप्ट करचे स्टुडंट्स उणे जातले म्हणून संस्कृत टिचर्स जाल्यार ऑब्जेक्शन येयलें. संस्कृत टिचर्सांनी मॅनेजमेंट्साचेर प्रेशर घाल्लें, मॅनेजमेंट फाटीं सरलें. कोंकणी इंट्रोड्यूस केली जाल्यार अरबिक टिचर्स येतले और आनी खंयचे टिचर्स येतले म्हणून आनी खंयचे स्कुलांतले मॅनेजमेंट मागल्यान सरले. कोंकणी शिकून आमच्या भुरग्यांक कितें फायदो आसो म्हणून पॅरंट्स जाल्यार ऑब्जेक्शन. सो अल्टिमेटली ते स्थगीत आसा. हाचे प्रमाणे 3 भाशा आसात. एक मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ज्या भाशेंतल्यान येता ती भाशा लँग्वेज 1, दुसरी रिजनल लँग्वेज खंयची घेवपा जाय ती, आनी तिसरी एनी इंडियन लँग्वेज. जर कन्नड घेवपाक गोंया भितर कन्नड घेवपाक मेळटा, खंयची जर तमीळ घेवपाक तमीळ घेवपाक मेळटा, प्रोवायडेड शिक्षक अवेलेबल आसपाक जाय किंवा तांणी प्रायवेट ट्युशनांतल्यान ती हें करचें पडटा. म्हगेलो हांव उदळच्यान उलोवपाक सोदतालो, एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की भुरग्याची ब्रेन, जशें सरान सांगलें की जो तांणी 6 म्हूण सांगलें, हांवें वाचना भितर 8 म्हणून वाचिल्लें, की 8 वर्सां मेरेन भुरगें चडांत चड भाशा पिकअप करपाक शकता. आनीक शिक्षणाची बुनियाद जर घट जर जाली जाल्यार ताका मुखार शिकपाक कॉन्सेप्ट समजुपाक चड बरें जाता. म्हणून एटलिस्ट प्रायमरी शिक्षण हें आवय भाशेंतल्यान आसचें असो एक मान्यताय आसा. UGCन भारतीय भाषा समिती नावाची एक समिती घडयल्यात. कित्याक लागून की दर एका शेड्यूल लँग्वेजीन, ज्यो 8व्या शेड्युलान गेल्ली दर एक भास आसा, त्या सगळ्या भासांनी वेगवेगळ्या विशयाची पुस्तकां तयार जावची ह्या नदरेंतल्यान. गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूक नोडल ऑफिसर म्हणून वेचिल्लो आसा. वेगवेगळे तरेच्यो ट्रेनिंग वा वर्कशॉप जाल्ले आसा आनी कोंकणींतल्यान वेगवेगळ्या विशयाची बेजिक्स म्हायती दिवपी अशी 100 पुस्तकां मार्च 31 मेरेन उजवाडाक येवपाची आसा. आनी हातूंत कितें केल्लें आसा, एखादो कॅमेस्ट्रीचो प्रोफेसर आसा तो गोंयकार आसा, कोंकणी कळटा आसत तेका, एखादो बॉटनीचो आसत, एखादो दुसऱ्या खंयच्या विशयाचो आसत, अर्थशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमिक्साचो आसत, तर असल्या तरेच्या लोकांक घेवन कोंकणींतल्यान पुस्तकां रचून आनी अर्थशास्त्र आसल्यार अर्थशास्त्राची मुळावी जी संकल्पना आसा, वेगवेगळे सिद्धांत आसा ताका धरून आसतली.
म्हणजेच कळत नकळताच NEP 2020च्या माध्यमांतल्यान एक तरेचो कॉर्पस प्लॅनिंग जाची गरज आसा अशें सगळेजाण म्हणटा, जावपाक जाय. पूण एक विचार आम्ही सकनन उबैसून चिके वेळ चिंतन केला. एक भाषा अभिवृद्धी आमगेल भाषे म्हणजे एक मोगू ताज निमित्त आम्ही शिक्षणंतू आमगेल चेरडूवंक तांत मुखार हाडचेक आणि त्या भाषेच्या अभिवृद्धीक साहित्य रूपार अशें पुरो विंगड विंगड रितीरी कशी सहाय कोरयता म्हणचे ಬಗ್ಗೆ अवकाश दिले कोंकणी विश्व केंद्र हांव आभार सांगता. एक फर्स्ट टाइम हांव कोंकणीन इतलो वेळ उरलेलो म्हूण म्हाका दिसता. सो तुमी सकल्यान सपोर्ट केला तुमकां सकट थँक्यू.